नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मंत्री विश्वजीत राणेन मुख्यमंत्र्याचेर पुराय विश्वास उक्तायत. राज्यात 22,000 सरकारी नोकऱ्यांची पदभरती जातली केला दावो. येवपी वेंचणुके पयलीं पदांची जातली भरती, सांगता मंत्री राणे. सुखी जिणे खातीर संगीत हो सगळ्यात बरो मार्ग. तरणाटे पिळगेन वळचे संगीता कडेन, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे जीवन मंत्र. कला अकादमीचे थांबिल्ले नवनिर्माण आनी दुरुस्तीचे काम पावसा उपरांत परतून जातले सुरू. कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कोळेकरान दिली माहिती. साखळेच्या चिकणे कुडणे वाठारात शैला गाडी ह्या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात मुंबय हांगा अटक केल्ल्या दुबाविताक दिवचल पुलिशेन हाडलो गोंयांत. फुडलो तपास सुरू. कुशावती जिल्लो जाले उपरांत केपें हेडक्वॉर्टर जावचो अशें केपेकार आनी सगळ्यांकूच दिसता. हेडक्वॉर्टर हे केप्याच जावपाक जाय, सांगता आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कोळेकार. आनी मनोज परबाचो राजीनामो हो ड्रामा वा प्रँक न्हय. आरजीपीच्या कार्यकारिणी समितीन स्विकारलो राजीनामो. हाचे फुडें आरजीपीचो एकूय वांगडी दिवचो ना राजीनामो. आमी पक्ष व्हरतले फुडें, सांगता अजय खोलकार. आता खबरो विस्तारान. गोंयचो हॅपिनस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सरकार सदांच यत्न करता. वेगवेगळे उपक्रम, कार्यावळी घडोवन हाडटा. जिणेंत खोशी रावपा खातीर संगिता शिवाय दुसरो पर्याय ना. दर एकल्यान शिकून घेतिल्ल्या संगीत कलेचो हेरांक फायदो दितना तरणाटे पिळगेक संगितात हाडपाचो हेतू दवरचो. तशेंच ह्या कलेत तरणाटे पिळगेक हाडपा खातीर रवींद्र भवन सांखळे आनी संगीत महाविद्यालयाच्या ह्या उपक्रमा हेरांनी स्वता विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. सारेगमपा तक दिन धा मनात एक आम्ही जेका म्हणटा की खास करून आम्ही सगळेजण शिकत असतात, पण ते एकत्र येऊन एका जाग्याचेर ह्या दीनदयाळ ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटांतल्या साखळेत शिकप एक वेगळीच उमेद आसा. आणि हे सगळे शिकता असताना आपल्या हॉलिडेचोय खूप बरो कसो उपयोग करप. आणि तातूंतल्यान 50 भुरगीं म्युझिक कॉलेज ऑफ आर्ट्सची आणि तातूंतली 40 भुरगीं ही नॉर्मल खंयच्या तरी हायस्कुलांनी तबला पेटी गायन शिकत आसा. पण तांकांय कळ्ळें की म्युझिक ऑफ कॉलेज आर्ट ही ग्रॅज्युएट कॉलेज ही गोंयांत आसा. आम्ही तबला पेटी गायन नृत्य हातूंय बी आमचो करियर करूं शकता. आणि ह्या करियराच्या बरोबरूच आमी जेका म्हणटा की आमकां एक वेगळे आमच्या मनाचेर संस्कारय घडूं शकता. ह्या 5 दिसांच्या शिबिरांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्या शिक्षकांनी दाखोवन दिले. ताज्या बद्दल सगळ्यांचे अभिनंदन. नेटान तांच्या सगळ्या खातीर तुमी ताजेव वाजोवन आणि रवींद्र भवन दीनदयाळाच्या ट्रेनिंग सेंटरात आयोजित केल्ल्या आयच्या कार्यक्रमाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. गोंय कला अकादमीचे थांबिल्ले नवनिर्माण आनी दुरुस्तीचे काम पावसा उपरांत परतून सुरू जातले. कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कोळेकरान माहिती दिली. टास्क फोर्स समितीच्या शिफारशी प्रमाण आनी तज्ञाच्या तांत्रीक मार्गदर्शना खाला टप्प्यान टप्प्यान ही कामां पुराय करतले अशेंय तांणी सांगलें. कला अकादमीत गरजेची कामां पुराय जातकच सांस्कृतीक कार्यावळी आनी वेगवेगळे उपक्रम परतून सुरू करतले अशेंय कोळेकरान स्पश्ट केलें. संस्थेंतल्यो सुविधा सुदारपा खातीर यत्न सुरू आसात आनी योग्य तांत्रीक मानका प्रमाण नवनिर्माण प्रक्रिया करतले असो उल्लेख तांणी केलो. पळयात. म्हाका कला अकादमी भितर सांगपा खातीर हांवें पयलीं म्हणलां ज्यो आमी हाती घेतल्यो उपरांत आमी ओगी रावले नात. ज्यो सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो पयलीं बंद पडलेल्यो त्यो चालू करपाक आमी हें केल्लें आसा. सायमल्टेनियसली टास्क फोर्स कमिटी काडली आसा. त्या टास्क फोर्सा खातीर सुद्दां त्यो कमिटीन परत मिटींग घेवच्यो आनी तेंचो रिपोर्ट आमकां दिवचो हेजे जेणे करून आमकां फुडें वचपाक जाय. ते सुद्दां आमी फाटल्यान लागून पाठ पुरवठा करून घेतले आसा. जे चेन्नई हैदराबादान रिपोर्ट येवपाचो आसलो तो सुद्दां रिपोर्ट आयिल्लो आसा. आनी शेवटची मिटींग जावन आतां पावसाच्या टायमा भितर काम जे कितें कळ्ळें उरलेलें आसा आनी तेमी सजेस्ट केल्लें आसा ते आमी फुडाराक बंद दवरून आतां जुना उपरांत तें करपाचें आसा. म्हणटकीर त्यो मेन टायम ज्यो एक्टिविटी ज्यो चालू बंद पडलेल्यो त्यो आमी सगळ्यो एक्टिविटी परत जावपाक जाय म्हणून आमी पावल मारले आनी चालू केल्यो बी ऑलरेडी.
पण ज्या कामाचे म्हणटा ते आमी डायरेक्ट करूं शकना, कित्याक टास्क फोर्साची नेमणूक केल्ली आसा आनी टास्क फोर्साच्या हेजे प्रमाणे जें कितें काम करपाचें उरलें आसा तें आतां पावसा चालू करता. तेमी सजेस्ट केल्लें आसा की तुमी जुना उपरांत जें काम आसा तें तुमी चालू करचें, जेणे करून आमकां काम करपाक ते इंडोरूच करपाक न्ही तशें तें काम आमचें पावस न्ही कितले दीस अशें न्ही. तेमी आतां काम म्हणल्यार तें आमी चालू करतले, आतां जुना उपरांत चालू करतले म्हणटकीर तें काम एक्झॅक्ट हेजे पर्यंत PWDच काम करतले ते कितले दिसाचें काम आहा तें कळटलें आसा पळय न्हू कितें आमी स्टेजीचे ना तें सगळें स्टेज ऑलरेडी मोडल्या ती फाटल्यान ना ना तें इतले विशय फाटल्या दिसांनी इतलो बोबाव जालो हें जालो ताचो विशय फायनली आउटकम कितें जालें? कितें आवडतो फाटल्या दिसांनी इतले बोबाव जालो पळय कलाकडेन अशें जालें तशें जालें कामांनी मागीर ताचो आउटकम कितें जालो मागीर तूं घेवन तुवें म्हटलेलें पळय आपणाक टायम जावं म्हणून चेअरमॅन घेता तेन्ना आपण ते हेजे पळयतलो टास्क फोर्सा विचारतलो कितें आतां हांव सांगता सारकें आयकलां आयक सर तुका तेंच सांगलें हांवें चार्ज घेतली उपरांत टास्क फोर्स जावन आतां वरस जावन गेल्ले पूण तेंच्यो म्हणजे स्लो मिटींग जावप जाय. टास्क फोर्स आसतना आमी वचून थंय आनी ढवळाढवळ करूं शकना. टास्क फोर्स हांवें पयलीं काम केलां ती चेअरमॅन आमी कॉल करून पयलीं तांकां मिटींग घेवपाक लायल्यो फास्ट. तेजे उपरांत 4-5 तेंच्यो मिटींग जाल्यो आतां. तेजे उपरांत तो रिपोर्ट येवपाक चाललो हैदराबाद, त्या रिपोर्टा खातीर पाठपुरवठा करून तो रिपोर्ट सुद्दां तेमी हाडलो आनी आतां थंय कन्क्लुजन येता की फुडें कितें काम करपाक जाय, कितली मायनर कितें जें कितें कामां आसा तें तेमी आतां सजेस्ट केल्लें आसा. तेजे प्रमाणे फुडें काम जातलें. डिटेल जावन हें येतलें कितें काम करपाचें आहा तें तुमकां एक दीस घेवन हांव MSI घेवन तुमकां बसयतलो सांगता. म्हणटकीर हांवें सांगलां कित्याक हांवें हाती घेतले उपरांत अवघी म्हाका 3-4 म्हयने जाता ह्या 4 म्हयने तितून भितर हांवें पयलीं कितें केलें म्हणल्यारच सायमल्टेनियसली हांकां फॉलोअप करता आसतनाच ज्यो एक्टिविटी बंद पडली, उदाहरणार्थ सुरसे केसरबाई पुरस्कार बंद पडलो, 4-5 वर्सां बंद आसलो, परत चालू केलो हांवें. फावंडेशन डे आनी परत चालू केलो. ज्यो एक्टिविटी बंद पडल्यो त्यो परत चालू जावच्यो अशी ह्या पद्दतीन आमी सगळ्यो एक्टिविटी परत हे करपाक गेले आसा. आनी मेन टायम आमची मिटींग जाली. तुमी टॉपीक काडलो म्हणून सांगता हांव की आमकां एकाडेमीक वचून आमी दिल्ली मिटींग घेतली आनी तेंच्या सहकार्यानी पयली मिटींग हांगा कार्यक्रम जायी. ते एकाडेमी मार्फत सुद्दां कार्यक्रम आतां आमी आंखले आसात ते सुद्दां फुडार दिश्टी पडटले. म्हणजे कार्यक्रमूय उरपा जायना आनी त्याच बरोबर हांगाचे जे कितें उरलेले आसात ते कामाक जे फॉलोअप करून जाता तितले बेगीन करून घेवपा खातीर टास्क फोर्सा कडेनूय फॉलोअप करून त्या कामाक चालना दिल्ली आसा. तूं आन्सर ना त्यांचे रिपोर्ट सगळो येवन सविस्तर आसत न्हू तेजेर हांव तुका परत सांगतलो. साखळेच्या चिकणे कुडणे वाठारात शैला घाडी या बायलेचो खून करपाच्या प्रकरणात मुंबय हांगा अटक केल्ल्या सागर राऊड या दुबाविताक पुलिशेन गोंयांत हाडला. शैला हिचो खून करून या दुबावितान फुजो काडिल्ल्यो. 20 मेक सांजे वेळार दिवचल आणि महाराष्ट्र पुलिसांनी ठाणे मुंबय हांगा या दुबाविताक अटक केली. सध्या ताका दिवचल पुलीस स्टेशनात हाडला. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. कुशावती जिल्लो जाल्या उपरांत केपें हेडक्वॉर्टर जावचो अशें केपेकार आनी सगळ्यांकूच दिसता अशें आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर सांगता. केपें हेडक्वॉर्टर कित्याक जावपाक जाय हें आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलां. हेडक्वॉर्टर हे केप्याच जावपाक जाय अशें कवळेकराचें म्हणणें. आयकात. केप्यां जे कुशावती म्हूण जिल्लो आमचो जाले उपरांत केप्यां भितर केप्यां आमचो हेडक्वॉर्टर जावचो हो आमच्या केपेकारांक दिसता आनी आमच्या सगळ्यांक दिसता. आनी त्या पद्दतीन कित्याक हेडक्वॉर्टर केप्यां जावपा जाय हें आमी डेलिगेशन हाडून सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा आनी पटोवन सांगलें आसा. कुशावती हें नांव एक परफेक्ट नांव दिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर जे हेडक्वॉर्टर जे आसा ते केप्याकच जावपा जाय हें हांवें पयलींच्यान सांगलें आसा. कित्याक केप्यां कित्याक जावपा जाय, केप्यां आतां तालुका जो आसा तो हाजे पयलीं सुद्दां सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस म्हणून केप्यां एकच आसली सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस उपजिल्लाधिकारी. तेजे उपरांत काणकोण जालें, तेजे उपरांत धारबांदोडा जालें, हे तेजे उपरांत जालें. पूण तेज्या पयलीं फक्त केप्यां भितरच सगळें आसलें. उपजिल्लाधिकारी म्हळ्यार सब डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार फक्त केप्यां आसले. ते सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टा वयले सब डिस्ट्रिक्ट केप्यां. जे सगळे एक्टिविटी जे आसात कोर्ट जातो आसतलो तो सगळे ऑफिस आसतले, मामलेदार आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, DYSP आसतले, A to Z सगळे केप्यां आसले टोटल सगळे. आनी अशें आसतना हांगसान चलता आसतना आतां खंय
चारय तालुके एकठांय करून जे जिल्लो जाता ही बरी गजाल आमी स्वागत केल्लें आसा आनी अजून स्वागत करता पूण हेडक्वॉर्टर हे केप्याकच जावपाक जाय यातले शिफ्ट जावपाचो प्रश्नच येना आनी खंय करपाचो आनी ताका आमी सपोर्ट करतले हें जावचें ना केप्या मतदारसंघा भितर सगळी फॅसिलिटी आसा आज केप्याक भितर सगळीं ऑफिसां आसात नवी ऑफिसाचे जिल्लो म्हणून डिस्ट्रिक्ट म्हणून जेन्ना ऑफिसा खातीर जागो जाय तो जागो सुद्दां खूद कलेक्टराक आमी दाखयल्ली आसा नवी प्रिमायसीस आमची रेडी जाल्ली आसात तेजे 2 फ्लोर आमी आमकां आतां सद्या टेम्पररी दिवपाक शिफ्ट करपा खातीर तांकां दाखयल्ले आसात आनी ताजे भायर आमचे कडेन गव्हर्मेंट लँड आसा जेणे करून फूल फ्लॅश सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना त्या जाग्या भितर हे करतना आमी 3 सायटी दाखयल्ल्यो आसात म्हळ्यार खंयच अपुरे ना म्हणजे ह्या वटेन प्रत्येकाक खंय करपाचो खंय मागपाचो ही प्रत्येकाक रायट आसा कोणी मागले आनी हें केलें म्हणून कोणा वायट म्हणना पूण केप्याक जावपा जाय हो आमचे केपेचे सगळे जाणकार लोक किंवा तज्ञ लोक आसात हेमी सुद्दां आमच्या मुख्यमंत्र्याक आपूण म्हणजे मेळोवन सांगलें आसा की हेडक्वॉर्टर जे आसात ते केप्याक जावपाक जाय आनी म्हणजे हांव फूल तांकां म्हणजे सहमत आसा की केप्या हेडक्वॉर्टर म्हणजे केप्याकच जावंक जाय इतिहास आहा आज थंय दिया पॅलेस म्हणून आहा थंय हेजे पयलीं गव्हर्नर पॅलेस म्हणून काम थंय जाय सगळ्यो एक्टिविटी ज्यो कितें आसा ते केप्याक जाय जेन्ना नॉमिनेशन फॉर्म सुद्दां हेजे पयलीं भरप न्ही काणकोण जावन ते सांगे धरून ते सावड्डे मतदारसंघाचे केप्या येवन नॉमिनेशन फॉर्म भरप जाय आतां त्या भागांनी डेप्युटी कलेक्टर जाला म्हणून ते हे जाल्ले आसात म्हणजे केप्याचो इतिहास आहा हांव आतां म्हणटा म्हण न्हय की केप्याकारांक दिसता अशें जातलें म्हण ना ते म्हणून ते केप्या जावंक जाय म्हणून सगळ्यांचे तशें हे आहा की केप्याकच जावंक जाय तुम्ही आमदाराचे उतरांक सहमत आसा अरे आमी तेच सांगला न्हू आमी सहमत आसा म्हणल्यार आमी केपेकारांक जाय ते आमी पयलीं सांगत आसात MLA सांगता बरी गजाल तितून आनी दुमत ना बरी गजाल जर तो घेवन फुडें सरता बरें ते बरें फुडें एक्सपान्शन करपा खातीर जे आतां अवेलेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा फुडाराक आनी करपा खातीर जेन्ना सगळ्यो आमच्यो जागे गव्हर्मेंट जागे आसतना म्हाका दिसना शिफ्ट जातले अशें म्हणून की हांगा उरपा जाय उरतले गोयच्या राजकारणात महत्वाची घडामोड घडल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे अध्यक्ष आणि संस्थापक वांगडी मनोज परबान राजकारणाक राम राम करपाची घोषणा केली त्या उपरांत आरजीपीच्या कार्यकारिणी समितीन ताचो राजीनामो स्वीकारलो हाचे फुडें आरजीपीचो एकूय वांगडी राजीनामो दिवचो ना अशी माहिती आरजीपीच्या अजय खोलकरान दिली पार्टी ऑफिशियली एक्सेप्ट करता आणि आता तो पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून ना मेंबर म्हणून ना आणि तो खंयचलेच कमिटी चेअर म्हणून करिना दुसरी गजाल जी सकाळी आमी सांगपाक आमकां तितलो टायम मेळोंक ना कित्याक सगळो वातावरण इमोशनल आसलो आमी परत परत सांगतात की रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट आणि जेन्ना एक एंटिटी जाता ती असोसिएशन ऑफ पर्सन आणि बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून कॅटेगरायज जाता म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल सोडून गेलो जाल्यार एक MLA पार्टीन आसा तो ना दुसऱ्या वाटेन स्प्लिट करता नाजाल्यार दुसऱ्या वाटेन मडगांव मिटींग चेअर करून दुसरो एक ग्रुप करता अशें जायना इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर पार्टी चलना पार्टी इज ऑलवेज असोसिएशन ऑफ पर्सन नाल्यार बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून कॅटेगरायज जाता सो पॉलिटिकल पार्टी एज अ एंटिटी ही चालूच उरतली आमचें काम चालूच उरतलें आणि हे डिसिजन आमी घेतलेले आसा मात कितें जाय ते सगळे आमी सगळे मेंबर्सांक ऑफिशियली जेन्ना मेळटले तेन्ना सांगतले सध्या टायम मेळ्ळो आसा हे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपाचें मात पॉलिटिकल पार्टी ही आमची चालूच उरतली अशें ना की प्रेसिडेंट जो आमचो गेला म्हणून आमी सगळे रिजायन जातले आनी आमी सोडटले आमी कोणूच ही पॉलिटिकल पार्टी रिजायन जायना आमी खंयचोच मेंबर हांगा बसला ते रिजायन जायना बाकीचे मेंबर्स आमचे कोण रिजायन जायना आणि आमी कमिटीन सगळे आसा तशेंच आसा आणि पार्टी फुडें व्हरपाक आमी तत्पर आसा आनी रेडी आसा साखळे सुपाची पूड हरवळे वाठारांत हालींच केल्ल्या रस्त्याक खड्डे पडल्यात देखून येवपी पावसांत हो रस्तो पुरायपणान काबार जावपाचो भंय नगरसेवकान उक्तायला देखून हे काम रोखडेच बंद करचें नाजाल्यार आपूण स्वता उच्च न्यायालयात वचून हे काम बंद करतलो अशी शिटकावणी साखळेचो नगरसेवक प्रवीण ब्लेगान हांणी दिल्या भावानो भयणीनो आज तुमच्या मुखार परत हांव एकदां येता साखळे म्युनिसिपॅलिटी एरियान जे जे कारनामे घडटा ते तुमच्या मुखार दवरपाक सोदता हांव पळय हो आमचो स्टेट हायवे आयज जवळ जवळ 300 मीटर हो ब्लॉक केल्लो आसा आनी हेजे पावसाळ्यान भर पावसाळ्यान काम चालू आहा काल रस्त्याच्या खडी 2-3 दीस पयलीं खडी घातलेली आनी काल हेजेर रोलर भोंवडायला आयिल्लेशें म्हाका डांबर घातला
हो जो रस्तो आसा हो रस्तो करपाक किमान म्हाका म्हाज्या हिशोबान 10 ते 15 लाख रुपया खर्च जाला आसतले आनी हे सगळे खर्च वायफळ खर्च हो वायफळ खर्च असल्या कारणान आमचे तुमचे पयशे हे सगळे रस्त्यान दपकायचे वयतले हो रस्तो फूल पावसाळो काडचो ना 8 दिसा भितर आतांच तुम्ही पळया तेजे कितके खड्डे पडले ते काल रस्तो गेला काल सांजचो रस्तो ओपन केला पब्लिकेक आनी तो रस्तो ब्लॉक केला तो रस्तो कित्याक ब्लॉक केला कितें तुमचो प्लॅन आसा आमचे कौन्सिला वांगडा तुमी डिस्कसच करचे ना सगळ्यो गोश्टी तुमकां जाय तशी परस्पर जातल्यो GSIDCच्या अंडर 2 वर्सां पयलीं आमकां फ्रॉम हॉस्पिटल जंक्शन टील सुपाचे फूड रोड वायडनिंग करता म्हणजे प्लॅन आमच्या वांगडा तुमी शेअर केला खंय तुमी 25 मीटर म्हणटा खंय तुमी 10 मीटर म्हणटा खंय तुमी 9 मीटर खंय म्हणजे 19 मीटर म्हणटा लोकांचे आमी आमचे CP गेले लोकां कडेन कंपाउंडां काड म्हणून सांगपाक थोड्यांची कंपाउंडां काडली थोड्यांची वेतभर काडली नवीन नवीन कंपाउंडां बांदूनय दिल्या हो गव्हर्मेंटचो आमचो तुमचो सगळ्यांचो पयसो हो पयसो त्या कामाक वापरता जाल्यार शिस्तबद्ध पद्दतीन वापरूंक जाय पयशाची नासाडी करूंक जायना आनी हो जो प्रोजेक्ट कितें आसा जाल्यार तो लोकां वांगडा शेअर करूंक जाय आमच्या वांगडा कौन्सिला वांगडा शेअर करूंक जाय तुमी प्लॅनान ते कशे चेंजीस केले ते आमच्या मुखार तुमी हाडूंक जाय आनी कांय न्हय 300 मीटर खणून तुमी कितें करतले फुडें कितें हांगा 300 मिटराचेर तुमी केलो व्हडलो रूंद केलो फुडें वचून कितें करतले फुडें खंयसून बायपास करतले तुमी रस्तो लोकांक त्रासान घालनाका येन पावसाळ्यान CMन 2-3 दीस पयलीं पत्रकार परिशद घेतलेली पंचायत घेतल्यान तें सांगलेलें की आपूण ह्यान फुडें एक रस्तो खड्डो दिवपाक मारपाक दिवचो ना म्हणून खड्डो रस्तो खणपाक दिवचो ना म्हणून तुमी आतां मुखार वचून पळयात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खणटा पायपलायन घालता थंयसून ते पावर केबल घालता परत व्हडले खड्डे मारता भितरसून मशीन घालून पायपलायन पावर केबल घालता हे कशें जाता पावसानूच तुमकां कामां सुचता की परत तुमकां ती कामां करपाची आहा रस्ते पाड करपाचे आसा लोकांच्या जिवाशी खेळपाचे आसा म्हाजी एक तुमकां सगळ्यांक नम्र विनंती तशेंच हांव हायकोर्टाकूच सांगूंक सोदता तुमी सुमोटो दखल घ्या हे लोकांच्या त्रासान घालतात पावसान 15 मे पर्यंत डांबर घालपाचें ना 15 मे पर्यंत रस्ते खणपाचे ना हे सगळे गायडलायन्स आसतना हे जर खणटात जाल्यार हे लोकांच्या जिवाशी खेळटा आनी हे जर एक्सिडेंट हांगासर एरियांत जाय जाल्यार ह्या भागांतलो आमदार रिस्पॉन्सिबल आसतलो तेणें त्वरीत ते सगळे कारवाई आहा त्यो बंद करच्यो ब्रेल इनोव्हेशन फॉर स्टार प्रवाह गटाच्या खाशेल्या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक व्हडलो भोवमान मेळ्ळा स्टार प्रवाह आणि जिओ हॉटस्टार हाच्या सहकार्यान चालीक लायिल्ल्या ह्या उपक्रमाक सकाळ मिडियाक प्रतिष्ठीत सिल्वर एबी पुरस्कार जाहीर केला प्रसार माध्यम आणि सामाजिक जागृताय मळार हो उपक्रम खाशेलो जाला आणि सकाळ गटाच्या या यशाची सगळ्या पावड्यार तोखणाय जाता आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन येवपी विधानसभा वेंचणुके खातीर व्हडली घोशणा केली बाणावली मतदारसंघातल्यान आपूण स्वता लढयतलो जाल्यार नुवे मतदारसंघातल्यान आपली बायल वियोला पाशेको वेंचणूक लढयतली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें मडगांवांत जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत मिकी पाशेकोन हाच्या आदी 3 फावटी बाणावली मतदारसंघातल्यान जिखून आयल्याची याद करून दिली ह्या खेपे बाणावली सावन वेंचणूक लढयतलो अशें ताणें सांगलें तशेंच ताची घरकान्न वियोला पाशेको नुवे मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतली अशें ताणें स्पश्ट केलें तशेंच खंयच्या पक्षांतल्यान वेंचणूक लढयतलो हो निर्णय आजून घेतलो ना आनी ते लोकां खातीर सरप्रायज आसतलें अशेंय ताणें म्हणलां तशेंच काँग्रेस पक्षांत पयशाच्या बदलांत तिकिटीची विक्री जाता हाका लागून काँग्रेसीन उमेदवारी दिल्यार लेगीत आपूण ती घेवचो ना असो सणसणीत आरोप ताणें पत्रकार परिशदेंत केला
2012 वर्सा काँग्रेसीचो निषेध म्हणून ताणें भाजपाक तेंको दिल्लो, पूण आतां काँग्रेसींतले जायते फुडारी काँग्रेसींतल्यान भाजपाक उडयो मारतात अशी टिका ताणें केल्या. आपल्या पुराय राजकीय कारकिर्दीत आपणें केन्नाच भ्रष्टाचार करूंक ना अशें ताणें स्पश्ट केलें. कोणेंय सिद्ध केलें जाल्यार आपूण राजकारण सोडपाक तयार आसा अशें ताणें सांगलें. मजगतीं मिकीन केल्ल्या ह्या विधानाचेर आपणाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हाणें प्रतिक्रिया दिल्यात. आयकात. मिकी पाचेको ऑलरेडी एकदा निवडून आयिल्लो आसा आनी सदांच तो कॉन्टेस्ट करता तेन्ना वेगळ्या वेगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान कॉन्टेस्ट करता. सो वेदर हीज कमिटमेंट इज टुवर्ड्स पीपल ऑर इट इज ओन्ली टुवर्ड्स पावर, म्हणजे खंयच्यान निवडून येवंक शकता थंयच आपूण कॉन्टेस्ट करतलो. आनी जर ताणें लोकांची कामां केल्ली जाल्यार परत तो निवडून येतलो आशिल्लो. आनी ही हॅज नॉट बीन इलेक्टेड अगेन since his previous stint as a MLA. So हातूंच्यान म्हाका कळटा की I think he has not been able to convince people that he is the right representative. पूण तांकां परत ट्राय करून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंय सरकारान एक परिपत्रक जारी करून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इंधनाची बचत आणि साधन संपत्तीचो कार्यक्षमतेन वापर करचो अशें आवाहन केलां. या निर्देशाप्रमाण कर्मचाऱ्यांनी भौशीक येरादारीचो चड वापर करचो, कारपुलिंगाक प्राधान्य दिवचे, गरजे भायर प्रवास टाळचो. मुख्यमंत्र्याचे मान्यताये उपरांत हो निर्णय घेतला आनी हाचे फाटलो हेतू प्रशासनात टिकाऊ आनी पर्यावरणाक अनुकूल प्रवास पद्दतीक चालना दिवप हें स्पश्ट केलां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचेर पुराय विश्वास उक्तायत राज्यात 22,000 सरकारी नोकऱ्यांची पदभरती जातली असो दावो केला. सरकारी खात्यांनी 22,000 जागे रिकामे आसात. आपल्या कडेन ताचे आंकडे आसात. आमचे मुख्यमंत्री जादूगार, ते वेंचणुके पयलीं नोकऱ्यो दितले असो विश्वास आसा. गोंयांत परतून भाजपाचेच सरकार येतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. आयकात. 22,000 नोकऱ्यो सरकारान हांव बी सरकारान आशिल्लो आसा. म्हाजो मुख्यमंत्री करतलो. डॉक्टर प्रमोद सावंताक बी भुरग्यांची काळजी आहा. आयज आमच्या मतदारसंघ न्हू 40 मतदारसंघान लोकांक दिसता की जॉब जाय, सरकारी नोकऱ्याचो जॉबचो क्रेज गोंयान आहा. पूण कितें आहा की मुख्यमंत्री ते योग्य तरेन ते करतले. पूण हांव म्हाजें मत कितें आहा, भारतीय जनता पार्टीच ते करूं शकतले आनी खंयचीच पार्टी ते करूं शकना. 4-5 महिने उरले असेंब्ली इलेक्शन. मुख्यमंत्री मॅजिशियन आतां करतलो. आनी मेन म्हणजे कितें, म्हाजो पूर्णपणे काम जे चल्लां आहे, तुमी मिटिंग्स पळयता ती भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग करपाक, फक्त 70चे भायर बी वचून स्ट्रॉंग करपाक जे विरोधी पार्टी आहा थंय ते वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की आमी एक टीम आहा. आमचें कितें मत आहा, लोकांची एस्पिरेशन केन्ना केन्ना मिटिंगेच्या माध्यमांतल्यान उलोवपाक लागता. And I'm confident these 22,000 jobs Chief Minister will fill up before the elections. It is the aspiration of people which I'm in. But again, I'm trying to tell you, the next government is also going to be of Bharatiya Janata Party. Chief Ministers of the Bharatiya Janata Party. I am a member of the Bharatiya Janata Party. We are senior leaders of the party. And केन्ना आमचे भुरग्यांचे एस्पिरेशनाचे वॉइस करचे पडटा. तांकां बी एक ऑपॉर्च्युनिटी गावतली म्हणून तांकां खबर आसूंक जाय. आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्री हे 22,000 जॉब हांवें ऑलरेडी आंकडो काडलेलो आसा. 22,000 जॉब जे आहा ते भरपाक जाय इलेक्शनाचे पयलीं. तर म्हाका दिसता खुबशे कडेन समाधान तरुण पिढीक जाता. गव्हर्मेंटाक प्रपोजल सेपरेटली घातलेले आसात. ते जेन्ना गव्हर्मेंटाचो प्रोसिजर बी जाता तो पर्यंत भुरग्यांक त्रास जावं म्हणून हो म्हाजो पॅशनेट सब्जेक्ट. तुवें आयकलें आसतलें भाशेन. ते सरकारान म्हाका सांगूं ना तूं कर म्हणून. हांवें म्हाजें ओन केलां. पूण ते म्हाका काय फरक पडना. फाल्यां CSR म्हणून हांव ते कंटिन्यू करूं शकता. पूण तांकां कॉन्ट्रॅक्च्युअल गव्हर्मेंटचे अंडर आसल्यार बरें. हांव मुख्यमंत्री कडेन ते फायल एकदां पावली की तेंचे कडेन उलयतलो. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी करूंक शकना. हे म्हाका त्रास जाता. कित्याक हो म्हाजो कमिटेड प्रोजेक्ट. म्हाज्या जिवनान हेजो इम्पॅक्ट जाल्लो आसा म्हणून हांव ते चलयतां. म्हाका कोणी सांगूंक ना. सरकाराचो प्रोजेक्ट ते सरकाराचो प्रोसिजर ते करतले योग्य तरेन. पणजेंतल्या सांतिनीज हांगच्या भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखे मुखार रस्तो खचिल्ल्यान महापौरान पळोवणी केली. तपासणे उपरांत ही घडणूक पोरण्या भुंयगत लायनीक लागून घडला अशी शक्यताय महापौरान उक्तायल्या. शारांतल्या अशा धोक्याच्या सुवातीचेय लोकांच्या सुरक्षे खातीर तपासणी जातली अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. दुरुस्तीचें काम बेगोबेग पुराय करपाची सुचोवणी संबंदीत खात्याक महापौरान दिल्या आनी फुडाराक अशी घडणूक घडची न्हय म्हण गरजेचे उपाय करतले अशेंय तांणी सांगलें.
आयज पयलें जाल्यार थिंगा सकाळी रस्त्याचेर कर्व जालो थंय आनी फुडेंय वडा कडेन थंय देंवलेलो आहा रस्तो सो हेचेर कितें सांगलां So this one next to SBI, हां the engineers have said it's an old line, old cable line, 2018, 2019, not related to smart city in any way. So that the drill bit was left inside and the road has collapsed. So what we told the engineers to do is basically we are filling the hole, putting concrete, leveling it, and putting bitumen on top of it. The idea now is we don't want anyone to be injured. People are breaking the hole is pretty deep. They are breaking the road a little bit more, and they're going to level it a little later. This is a switch blockage. This is something else that they're going to do. Now I think there is one small one is settled a little bit. So once after this we will go to that other area. So I told the engineers also to go take one round, check and see whether there is a settlement, we'll open that area, level it and everything is really close. धोकोदायक अवस्थेत आणि कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्या मडगावच्या होली फॅमिली इमारतीचो काय भाग भौशीक बांदकाम खात्याच्या मस्तीन मातये भरवण केला. इमारत कोसळपाचो धोको आशिल्ल्यान प्रशासनान ही कारवाय केल्या. फाटल्या वर्सा इमारतीचो काय भाग कोसळिल्लो. आता मेरेन वट्ट 21 इमारती धोकोदायक आशिल्ल्याचे निश्चित केला अशें उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी सांगले. NDT अहवाल मेळे उपरांत उरिल्ल्यो धोकोदायक इमारती मोडटले अशेंय तांणी सांगले. टोटल 21 बिल्डिंग आसा एज पर म्युनिसिपालिटीन आमकां जे लिस्ट दिला देर आर 21 बिल्डिंग्स. आमी टोटल 7 बिल्डिंग इन्स्पेक्ट केल्ल्यो अलॉंग विथ PWD आनी म्युनिसिपल इंजिनियर्स. तातूंतल्यो 2 बिल्डिंग तेणी आमकां रिपोर्ट दिल्लो की तेंचे थोडी डेंजरस स्ट्रक्चर्स आसा ते उडोवपाक पडटले. सो आमी कलेक्टराक रिपोर्ट सबमीट केल्लो आनी कलेक्टरान अंडर सेक्शन 30 ऑफ डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट ऑर्डर पास केली. सो PWDन आयज मॉर्निंग होली फॅमिली बिल्डिंग आसा तेजे ते स्ट्रक्चर रिमूव केला जे डेंजरस जे आसा ते पडपाक शकता तेंच्यान ते उडयला. आनी एक बिल्डिंग आसा डायस बिल्डिंग तेचे आयज इवनिंग ते स्टार्ट करपाचे आशिल्ले तेंचो रिपोर्ट कळटलो बाय टुडे इवनिंग. गोंय पर्यटन खात्यान आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयान बागा दर्याद देगेर आयोजित केल्ल्या गोवा शॅकेथॉन वर्क फ्रॉम गोवा उपक्रमाचे मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केले. गोंय आता फक्त पर्यटन थळ न्हय तर नवनिर्माण, उद्देजकता, सृजनशीलता आणि लवचीक काम संस्कृतायेचे केंद्र जावपाक लागला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या अपेक्षे प्रमाण स्टार्टअप, सहकार्य करपी पर्यावरण प्रणाली, डिजिटल मुळावी बांदावळ आणि कुशळताय उदरगतीच्या उपक्रमांतल्यान नवी संधी निर्माण जावपाक लागल्यात अशेंय तांणी स्पश्ट केले. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह.